नॉर्मली मे म्हयनो जालो, एप्रील मे म्हयनो जालो, चड करून मे म्हयन्याक सगळ्या भितर हें आसता की उदक मेळटलें काय ना, उदक पावतलें काय ना म्हणून. पूण आमचे म्हायती प्रमाणे, म्हजी म्हायती प्रमाणे डॅमाचे जे हांवें लेवल्स घेतिल्ले आसा त्या प्रमाणे सगळे डॅमांनी आमचे कडेन सादारणशे 1.5 म्हयने पावपाचें उदक आसा, कळ्ळें ना. ते मागीर साळावली डॅम आसूं, पंचवाडी डॅम आसूं किंवा तुजो अंजुना डॅम आसूं, उदक आमकां मे म्हयन्याच्या 30 तारखेक पावून मुखार आनी 5 दिसां खातीर आसा. तितलें उदक आमचे कडेन आसा. त्यामुळे उदका संबंदी अडचण म्हणजे दुबाव घेवपाचें किंवा भंय बाळगपाची गरज ना. पूण इतलेंच कितें की सगळ्यांनी सांबाळून अशें उदक वापरपाक जाय. सो गेटी काडल्या आतां पर्यंत काय काडपाचें अजून काम? ना, अजून काही बंदाऱ्याची वयर गेटी काडपाची उरल्यात, अजून उरल्यात. आनी त्यामुळे उदकाचें तिजें हें आसा, म्हणजे ओपा उदक सफिशंट आसा. उपरांत जे डॅमांनी सुद्दां उदकाची पातळी बरोबर आसा. मैसाल डॅम पळयलो जाल्यार जी आशिल्ली पयलीं पयल्या वर्सा आशिल्ली ताजे पेक्षा अंदू एक पॉयंट म्हणजे 1 लेवल मायज आसा. मैसाल डॅम बी पळयलें जाल्यार उदक म्हणटा ओके पावतलें आमकां. पावतलें.